खण खात्यान नार्वे आखाड्यार धाड घालून रेंव काडपी एक व्हडें मुंगारा धरले। खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्हडें जप्त केला, तशेंच 9 कामगार आनी व्हडेकाराक धरला। इतले मजगतीं कांय दिसां पयलीं ह्याच जाग्यार मारिल्ले धाडीत जप्त केल्ली 4 व्हडीं हायकोर्टान मारिल्ली फायन भरल्या उपरांत परती दिली। खण खात्यान 25,000, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 5,000 आनी कोर्टान 5,000 अशी मेळून प्रत्येक व्हडेकाराक 35,000ची फायन घालून सोडला। रेंव काडपाचेर हायकोर्टाची सध्या बंदी आसा। सुप्रीम कोर्टानूय सरकाराक रेंव काडटल्यां खातीर नेम करपाक लायल्यात। मायन्स आनी जिओलॉजी खात्यान मंगळारा सकाळीं नार्वे आखाड्यार रेंव काडपा चालू आशिल्ल्या वाठारांत अकस्मात धाड घाली। खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी एक व्हडें जप्त केले आनी व्हडेकाराकूय धरला। व्हड्यावेल्या 9 कामगारांक अटक केल्या। व्हडेकाराक बुधवारा रिमांडा खातीर कोर्टान व्हरतले। कामगारांक जिल्लोधिकाऱ्या मुखार उबे करतले। कांय दिसां फाटीं नार्वे आखाड्यार मारिल्ले धाडीन जप्त केल्ली 4 व्हडीं फायन फारीक करून परत व्हेल्यात। खण खात्यान 25,000, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 5,000 आनी कोर्टान 5,000 अशी मेळून प्रत्येक व्हडेकाराक 35,000ची फायन घालून सोडला। रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। शिरोड्या मतदारसंघात कोडार गांवच्या धनगर वाड्यार सरकारान आपली खात्यांनी साप दुर्लक्ष केला। हे गांवांत धनगरांची 7 घरां आसात, पूण तांकां नळाचें कनेक्शन ना आनी वीज पुरवणूय ना। भुरग्यांक केरोसिनाच्या दिव्याचेर शिकचें पडटा। थंयच्या आमदारान तांच्या प्रश्नांनी लक्ष घालचें म्हूण ते मागतात। विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। आम्ही पर्यकराकडे गेले पहिले, थंयसून म्हणजे मडगांव गेले मंत्र्याकडे, सुभाषाकडे गेले, महादेव नायकाकडे गेले, रवी नायकाकडे गेले, सगळ्याकडे गेले, पण आमचे कांयच जायना। आमकां जागो दिवपाचो खंय तरी ना, तर हीच जागा सोडपाची। आमकां 70 वर्सां जावन गेली, हांगा लायट बीन तुमकां काय ना, कांयच ना। खांबो घातलेलो तसो आडायलो। चेडो 12वी शिकता, 12वी शिकता, ताका शिक्षणाक लायट ना, नळ ना, पेट्रोल हाडल्यार पेट्रोल पावना। हांगा चिमनीचेर शिकता पळय, चुट्टाचें घर रिपेर करून दिना आमकां पळय। वर्साक 12 म्हयने चुट्टा मेळना आनी इतले आमचे बरें करून भुरग्यांक कितें तरी आमकां शिक्षणाक कितें रस्तो, लायट, नळ, उदक आमचे खंयचे तरी सरकाराक विनंती करता, तांकां विनंती करता कितें तेणी आमकां कितें तरी आदार करपाचो। ते आतां महादेवान आमकां येवली तेन्ना म्हणलें तुमचे आपूण येतो, आपूण सगळें करता म्हणून सांगलें। तेन्ना आतां ते गव्हर्मेंट भितर आसा तेन्ना आपल्यान जावपाना, तुमकां खंय तरी भायर दिवपाची अशें आपूण हे पळयता, अशें तेणी उलयलें आमकां। अशें आनी आमकां लायट ना, रस्तो ना, घरां ना, आमकां सारकी करून दिना, ते आडयता। पैंगीणचे श्रद्धानंद विद्यालयांतले वादग्रस्त चलयेचें प्रकरण राष्ट्रीय बाल हक्क राखण आयोगा मेरेन पावलां। बायलाचे सादन केल्ले कागाळी वयल्यान आयोगान शिक्षण सचिवाक सप्तका भितर ते चलयेक स्कुलांत घेवचे आनी स्कुला आड कारवाय करची म्हूण आदेश दिला। चली वर्गात भुरग्याक शिकूंक दिना म्हूण हेर पालकांनी कागाळी केल्ल्यान चलयेक स्कुलांतल्यान काडिल्ले। सरकारान वेगळी सुविधा दिल्यार वेगळ्या रूमात ताका शिकोवंक स्कूल तयार आसा। हो जो आदेशाचें पालन करीत आमी त्या भुरग्याक घेवचें, पूण ताका लागणारे त्या भुरग्याक शिकोवपा खातीर लागणारे साधन सुविधा ताजे खातीर आमी शिक्षण खात्या कडेन परत एप्रोच जाल्ले आनी मुख्यमंत्र्याकय ताजे बद्दल आमी निवेदन दिल्लें आसा। सो त्या निर्णयाची आमी अपेक्षा करतात आनी जाता तितल्या बेगीन त्या भुरग्याक परत शाळेंत घेवपा खातीर आमी पावलां उबारल्यात आनी हो जो विशय आसा तो सामंजस्यान सोडोवचो आनी तांणी उरिल्ल्या भुरग्यांच्या दृश्टींनी विचार करचो अशी ह्या संघटनेक म्हजी विनंती आसा। I went personally to the National Commission for Children and handed over the letter. The Commission wrote to the Secretary. The Commission seeks a compliance report to the fact that the child is immediately readmitted to the school and a compliance report be sent to the Commission within 5 days of the issue of this letter. It also states you are requested to get the matter investigated and take further necessary action against the school for expelling the student, which is violation of the RT Act 2009. The time limit the National Commission has given because we have been told that by this week, if they don't take the child, they are going to take punitive action against the school. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।